इंडियन नॅशनल काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही एक नॅशनल पार्टी. त्या नॅशनल पार्टीचो हांव अध्यक्ष. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 40 मतदारसंघान म्हजो पक्ष कसो स्ट्रॉंग करपाचो, त्या 40 मतदारसंघाच्या लोकांचे विशय कशे घेवपाचे, हें म्हजें काम. आनी हांव म्हजे पक्षाक 40 मतदारसंघान स्ट्रॉंग करतलोच. टायम जेन्ना येतलो 2027 तेन्ना वी विल सी हाव इट गोज. इंडिया आघाडी लोकसभेक एकठांय आयिल्ली बिकॉज नरेंद्र मोदीची डिक्टेटोरियल इतली वाडिल्ली की तो ह्या देशाक काबार करपाक उटिल्लो. आतां महाराष्ट्रान इलेक्शन जाता, देर MVA इज फायटींग. हरियाणाक इलेक्शन जाता, थंय काँग्रेस इज फायटींग सेपरेट, आम आदमी इज फायटींग सेपरेट. सो इतर राज्यांत ते डायनेमिक्स आसा ते डील गो. अलायन्साची ही जी स्क्रिप्ट आसा पळय ती म्हाका खंय तरी चीफ मिनिस्टराच्या स्क्रिप्टाक खूब लागीं कशी दिसली. एक गजाल सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन लढले तेन्ना आमी अनाउन्स केल्लो प्रपोजल वेन्सीक साऊथ गोवा कंटेस्ट करचो. बीग हार्टेड, वी शोड बीग हार्ट आनी लोकांची डिमांड आसा की अलायन्स आसचें म्हणून आमी अलायन्स म्हणून फुडें व्हेलें. तेन्ना अशा प्रकारचो जर स्टेटमेंट जर एक प्रेझेंटान आयला जाल्यार यू कॅन प्लीज आस्क हिम वाय सच अ स्टेटमेंट हॅज कम. You see the statement of Rahul Gandhi when he said that yes, an alliance will fight the next further assembly elections also together. Maybe he has been misinterpreted. We do not know. We are going to fight these elections together. आणि जर गरज पडली for the interest of Goa, alliance may be formed of third front.